आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेतात त्या घरा 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आनी तुमकां सोमेस्तांक आमी दोगी सेजरा रिलोडेड ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. मोगाचो वीक्षकांनो, दायची वर्ल्ड टीव्ही सुरवातले तावन कोंकणी लोकां मोगाळ जाल्लें कार्य तें जावन आसा आमी दोगी सेजारा. फाटल्या 2 आवृत्त्यांनी तुमकां सोमेस्तांक 6,500 की चड सवालां दिवचे मात्र न्ही आसता कोंकणी विशयांत, कोंकणी भासे विशयांत, कोंकणी संस्कृती विशयांत जोगती माहेत ह्या 2 आवृत्त्यांनी आमी तुमच्या सांगाता वांटून घेतल्या. फकत माहेत वांटचे मात्र न्ही, ताच्या सांगाता जाय तितले इनामांय सबार जाण आपणायिल्लीं आसा. पहिल्या आवृत्तीच्या यशस्वी उपरांत लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे दुसरी आवृत्ती सुरवातली आनी दुसऱ्या आवृत्तींत जाय तितलीं सवालां आनी इनामां तुमकां दिवन हे शो आनिकी लोकां मोगाळ जालें. आनी एक ल्हानसो विराम काडून लागीं 2 ते 3 वर्सांचो विराम काडून गेले उपरांत परत आमी दोगी सेजारा रिलोडेड म्हणल्या नांवा खाल तुमच्या मुखार सदर करच्याक आमी भोव अभिमान पावता. आनी कार्याची सगळी फॉर्मेट मांडावळ अशी आसा. तुमी कॉल केल्या उपरांत एक सवाल तुमचे खातीर आमी डिस्प्ले करता आनी कोंकणी विशयांत, कोंकणी समुदायाक जावं दी वा भास जावं दी हाका विशयांत लक्ती जाल्ले सवाल आनी कोण सारकी जबाब दिता तांची नांवां हांगासर आसच्या बौलाक वेतात. आनी कार्याच्या अखेरीक कोणाची सकड नांवां बौलाक गेल्यांत तांतूं 1 लाख इनाम जिखचो अवकाश आसा. आमच्या कार्याचे प्रधान पोशक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. भरपूर मापाचो पाठिंबो तांणी ह्या कार्याक आमकां दिवन आसात आनी हर एका अंगड्यांत एका लकी विनराक आमी युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन एक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन आमी दिता. फकत इनाम मात्र न्ही, ताच्या सांगाता कोंकणीची माहेत वांटचे कार्य आमी दोगी सेजारा रिलोडेड एक नव्या रुपार तुमच्या मुखार आमी सादर करन आसा. आनी आमच्या कार्या विशयांत 16 जाणांक येदोळचो जाय तितली माहेत आसा आनी नव्या रुपार आमी हांगासर परत तुमच्या मुखार येता आसतना ह्या अंगड्यांत कितें तुमी अपेक्षितात ह्या विशयांनी तुमी आमकां जरूर वर्ते मापान आमकां कळीत करयेत आनी तुमचो कितें अभिप्राय ह्या कार्या विशयांत आसा तें तुमी आमकां तो आमच्या सांगाता वांटून घेवयेत. आनी हर एका अंगड्यांत हफ्त्याचे सवाली आमी आसतले आनी ह्या हफ्त्याच्या सवालाक तुमी आमकां जाप धाडच्याक लागीं एका हफ्त्याचो अवकाश तुमकां आसतलो. आनी हफ्त्याच्या सवालाकी भरपूर मापाची इनामां आमी तुमकां दिवचार आसा. तर गळाई करची कित्याक कॉल करा, उलो करा आनी आमी विचारच्या सुलभ सवालांक जबाब दिवन ह्या कार्यांत तुमी भाग घेया. कोंकणींतलें कार्य आनी तुमकां सोमेस्तांक कोंकणी विशयांत माहेत वांटचें कार्य. तर गळाई करिनासतना उलो करचो आमी दोगी सेजारा रिलोडेड तुमच्या मुखार आमी सादर करता. मोगाचो वीक्षकांनो, दायची वर्ल्ड 24/7 चॅनलाचेर हर एका दिसा राती 9 वरांचेर विविध कोंकणी कार्य सादर जाते आसात. कोंकणी लोक हे चॅनल इतले मानता की कोंकणी लोकां खातीरच आमी सांजेची 9 वरां तावन 10 वरां पर्यंत असो तो वेळ आमी अमानात करून दवरला. तर अशें आसतना विविध नवी कार्य आमच्या तुमच्या दायची वर्ल्ड टीव्हीचेर सादर करता आसा आनी आज आमी दोगी सेजारा ह्या कार्याची 3री आवृत्ती हांगासर आरंभ जाल्ली आसा आनी 3ऱ्या आवृत्तीचो पयलो कॉलर कोण म्हूण पळोवच्याक आमी आतुरायन आसा मात्र न्ही आसता. ह्या एपिसोडाच्या अखेरीक कोण विनर जावन आसा म्हूण पळोवंक आमी निजायकी व्हड संतोश पावता. तर पयलो कॉलर. हॅलो गुड इवनिंग. हांव आयवन म्हणून करंबार टावन. गुड इवनिंग. आयवन करंबार टावन अबुधाबी आसचे. ओके, अबुधाबी आसचे. अबुधाबी तावन आतां तुमी हे कार्य पळयता आसात न्ही? आतां हांव करंबार आसा. आतां करंबार आसा. आमी दोगी सेजारा परत एक पुटी सुरवातला कितें म्हणटा तुमी? मस्त खुशी जाली सर. म्हाका आजच्या पयले 3-4 फावटी प्रायझां मेळ्ळ्यांत अबुधाबींतल्यान. मस्त फावटी कॉलां केल्यांत. भोव बरें. आनी त्याच मोगान तुमी परत ह्या कार्याक तुमी कॉल केल्लें आसा आनी आयच्या अंगड्यांत ह्या नव्या सिजनाचो पयलो कॉलर तुमी. निजायकी आमकां संतोश. तर सवाल पळया गे. जाय सर, जाय. सो सवाल तुमचा टीव्ही पडद्यार येता. फोनार तुमी पळोवन आसा तर फोनाची स्क्रीन एक पुटी तुमी पळया. सवाल तुमचे खातीर हांव वाचून सांगता. आमच्या समुदायांत गोवान आपले सासूमाय कडेन आपले बायलेचो बाळंतीचो कर्ज दिवच्याक कितें म्हणटात? 4 ऑप्शनां तुमकां आसात. सवाल समजलें म्हणपाक येता. समजलें गे? 4 ऑप्शन आसात. आयर,
शेज 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 दमडी बी आणि शेज इजमोल शेज शेज म्हणतात शेज गे वय वय बी शेज तुम्ही बाळतीसो कर्ज काय दिला गे बाई ते सोकर्स दिऊ ना सर आम्ही ओढना तुम्ही कॉल केले जबाब दिले तुमका देव बरें आणि करूं आम्ही अशेंच आज फेस्ट जावन आसा प्रेजारचे तशें मस्त जण पळोवन आसात टीव्ही वस्तू जण पडून असतात की ओट्टूक पडून असतात रायचे कार्य तुम्ही एक 30 जण आसात 30 जण वय गे आता वय, वय, 30 वय. जणांचे ओपिनियन खाणी घेऊन शेज म्हणले गे वय वय शेज म्हळे वय हांगा मस्त जण पाळून जाल्ले आसात थंयचे तांणी चांगले जाऊन दे बारीक खुशी झाली आमका देव बरें करून कॉल केला का ओके येस ओके सर मानेस्त आयवन करंबारतावन कॉल केल्ले आसा आनी जबाब दिल्या जबाब सारकी की ना गी म्हूण आतां हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार इल्लो वेळ तुमी राखोंक आसा आनी कितें सबार कॉलरांक आमी अवकाश करून दिता येदोळूच विचारल्या सवालाक तुमी जाप दिवच्याक जर जाप तुमची सारकी आसा तर तुमचें नांव लकी बावलाक वता सो त्या खातीर तुमी कॉल करियेत उलो करा आनी कितें आमी सवाल विचारला जाप करेक्ट आसल्यार तुमकां प्रायज मेळटा मुकलो उलो नमस्कार नमस्कार तुका नांव तुमचें लॅन्सी लोबो उर्वा उलयतां लांची लोबो खंय तावन उर्वा टावन अशोक नगर उर्वा उर्वा तावन लांची सर आमी दोगी सराचे पहिली आवृत्ती दुसरी आवृत्ती पळयल्या की तुमी पहिली आवृत्ती हांवें पळयल्ली दुसरी आवृत्ती पयले फावटी आज पळोवनची ही तिसरी आवृत्ती आमी सादर करन आसा थर्ड सीझन आमी दोगी सराचे वय वय लांची सर सवाल पळयले गे वय पळयलें तें बी म्हूण Yes. परत एक पुटी सवाल डिस्प्ले करता हांव एक पुटी पळया आनी जबाब right, कितें right. म्हूण म्हाका सांगचें आमच्या समुदायान गोवान आपले ससुमाई कडेन आपले बायलेसो बाळंतीसो कर्ज दिवच्याक कितें म्हूण आपयतात आयर शेज दमडी इजमोल बी 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 शेत म्हूण शेज म्हणटात न्ही सांगचें वय सांगचें वय ओके ओके देव बरें करूं मनेस्त लांसी कॉल केला कशेंच तुमचो मोग आसूं दी कॉल करते रावा हेरांकी आमच्या ह्या नव्या शोवा विशयांत कळया येदोळूच दोगांनी आमकां कॉल केल्लो आसा कोंकणी समाजेंत जाय तितलीं नवे सवां घडटात नवीं फिल्मां येवन आसात येदोळूच फोंडाचे मिस्तेर म्हणलें एक नवें फिल्म आयलां आनी लोकां मोगाळ जालां सबा जाणांच्या मेसवणेक पात्र जाल्लें फिल्मे आमचो कोंकणी लोक कोंकणी शेतांत कितें सकट नवें साव घडटा ताका प्रोत्साह खंडीत जावन दिसेच हें फिल्मी तुमी पळया म्हूण सांगच्याक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां आमी दोगी सजरा रिलोडेड आमी दोगी सजराचो तिसरो आवृत्ती तुमच्या मुखार हांगासर येदोळूच आमी सवाल घाल्ले आसा आनी त्या सवालाक कितें जाप आसूंक पुरो म्हणून तुमी आमकां कॉल करन सांगयेत आनी सारकी जाप दिल्ल्यांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लक्की बावलाक आमी घालता आनी कार्याच्या अखेरीक एका लकी विनराक इनाम जिखचो अवकाश आमी कर दिता येदोळूच विचारले सवाल आमच्या समुदायांत गोवान आपले ससुमाई कडेन आपले बायलेसो बाळंतीसो कर्ज दिवच्याक कितें म्हूण आपयतात म्हणून तर आन्सर दिवच्याक मुखले कॉलर हॅलो हॅलो नमस्कार नांव तुमचें नमस्कार हांव मॅक्सिम उलयतां मॅक्सिम बसपेतावन बसपेतावन न्ही वय मॅक्सिम सर बाबत कितें तुमची कितें करतात तुमी म्हणजे फॅब्रिकेशन फॅब्रिकेशन आसा तुमचें वय बिझनेस सगळें बरें जावन आसा न्ही आसा सादारण बचपेन पावस काय आयलो गी पावस इल्लोसो आयलो पावस इल्लोसो येवंक सुरू जाला वय वय ओके मॅक्सिम सर सवालाक जाप कितें म्हणटात सेल्स सेल्स म्हणटात शेज म्हणटात की बी, दुसरे वय. 3 ऑप्शन एक पुडिल्लें पळया फर्स्ट 2 कॉलरांनी शेज म्हणा म्हूण तुमी शेज सांगूंक वचो नाकात आयर जावचें ना गे ना आयर नाही धमकी दमटी जावची ना गे नाही पक्का गे शेज तर इजबॉली नाही सेल्स म्हणटात हा? वय सेल्स आयर खंय म्हणटात दिवचें आयर का जरा दिवचे कसराक दिवचें गे इस्मोल हय. खंय दिवचें इजबॉली इगर इगर्जांनी दिवचें न्ही आता तुमी शेज म्हणटात आनी दमडी काले म्हणून विचारू ना सद्याक विचारना देव बरें करूं कॉल केला दे बरें करून येस तुमची जाप सारकी असल्यार तुमचें नांव बावलाक वता मोगाचून आमी दोगी सजरा रिलोडेड आदल्या अंगट्यांत आमी लागीं 150 एपिसोडांनी तुमकां 150 दुसरे विशयाचेर नदर घालचे एक प्रयत्न केल्ले आसा आनी हर एक अंगडो विशिश्ट रुपान आसलो आनी हर एका अंगड्यांत एका विशयाक लक्ती जाल्लीं सवालां तुमचे मुखार आमी सादर केल्लीं आनी त्या सवालाक तुमी जबाब मात्र न्ही जाय तितली माहेत आमी तुमकां दिल्ली आसा आनी हेच उद्देशान आमी हें कार्य मुखारसून व्हरता आसतना मुखलो कॉलर नमस्कार नांव तुमचें म्हजें नांव लेनिशा कुप्पे पदव लिनिशा खंय तावन कुप्पे पदव तो कुप्पे पदावतान
सो लेनिशा आमी दोगी सरा विशयांत कितें म्हणटाय प्रोग्राम बरा जाता तुमचे. तुमची कितें अपेक्षा आसा की आमच्या कार्या विशयांत तुम्ही आदले 2 सीझन पळयला तर कितें म्हणटात पण मेळ्ळा प्राइज. प्राइज मेळ्ळा गे वय तर या पुढे एक प्राइज मेळाजेत न्ही. वय वय ओके तर सवाला कशीन या सवाल पळया आणि जाप कितें म्हण सांगचें म्हाका. आमच्या समुदायांत गोवान आपले सासूमाय कडेन आपले बायलेसो बाणतीसो कर्ज दिवच्याक कितें म्हणटात. 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर आसा. आयर, शेज, दमटी आनी इजमोल. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी बी गी डी गी नाव सांगा. ऑप्शनान खालें आसा तें सांगा. हॅलो तेंच्या लायनार आसा गी. ओके सो लायन डिस्कनेक्ट जाले म्हण चिंता. मग न्हू हर एक अंकड्यांत आमी तुमकां हफ्त्याचे सवाली आमी विचारता जे कोणाक कॉल कनेक्ट जायना वा विविध कारणाक लागून कॉल मेळना. हफ्त्याच्या सवालाक हर एकल्याक जबाब दिवचो अवकाश आसा. आनी आयच्या हफ्त्याचे आमी दोगी जरा रिलोडेड ह्या 3ऱ्या आवृत्तीचे हफ्त्याचे सवाल पयले सवाल कितें म्हण पळया. सवाल अशें आसा तुमच्या टीव्ही पडद्यार कॅनरा क्रिस्तवांक खंयच्या वर्सा सुटका लाभली. कॅनरा क्रिस्तवांक खंयच्या वर्सा सुटका लाभली तुमकां थंयसर 4 ऑप्शनां आसात आनी ती 4 ऑप्शनां अशीं आसात. ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1784 आणि ऑप्शन डी 1950. तर ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें आसूंक पुरो म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे आणि व्हॉट्सॲप नंबर तुमच्या टीव्ही स्क्रीनार डिस्प्ले जावन आसा बय. आणि थंयसर QR कोड आसा. तुम्ही जस्ट तुमचे फोन खाण येवन जस्ट ते स्कॅन केल्यार डायरेक्ट आमच्या व्हॉट्सॲपाक वता आणि नंबर नोट करचा न्ही. थंयसर तुमच्या टीव्ही पडद्यार नंबर येवन आसा 9380043073 ह्या नंबराक तुम्ही संपर्क करचो आणि आमच्या कार्या विशयांत कितेंय तुमकां सजेशन्स दिवंक आसल्यार वा फुडल्या दिसांनी खंयच्या विशयांत कोंकणी संस्कृती वा भास ह्या विशयांत कितेंय तुमकां सवालां आमच्या कार्यातावन येयची म्हण जाल्यार आमच्या कार्याचो कॉर्डिनेटर आसा मनेस प्रवीण तावरो दायजी प्रवीण म्हूण नांव वाडलेला. ताजो मेल ID आनी फोन संख्या थंयसर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा. ताकाय तुमी जरूर संपर्क करियेत आनी तुमची अपेक्षा आमकां तुमी तेळचियेत. आयच्या अंकड्याचे पयलें सवाल आमी तुमच्या मुखार सदर केल्लें आसा आनी त्या सवालाक सबार कॉलरांनी आमकां येदोळूच कॉल करून जबाब दिल्ली आसा. तर ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण पळोवचो वेळ. परत एक पुडी सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता आनी जाप कितें म्हूण आमी आतां पळोवया. सवाल आसलें आमच्या समुदायांत गोवान आपले सासूमाय कडेन आपले बायलेसो बाणतीसो कर्ज दिवच्याक कितें म्हणटात म्हणून 4 ऑप्शनां आमी दिल्ली आनी ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी ऑप्शन सारकें आन्सर आसा शेज. आनी आयर म्हळ्यार 16 जाणांक तुमकां कळीत आसा आमी दिवची गिफ्ट 16 जण काजार सोबणांनी आमी परत दिता ताका आयर म्हूण सांगता. आनी दमडी म्हळ्यार कितें म्हणलें सवालाक जापशी आसा. चिल्लर पयशे 16 भिकारीक दिवच्या चिल्लर पयशाक दमडी म्हूण सांगता. आनी इजमोल आमी इगर्जांनी घालचे पयशे ताका इजमोल म्हूण सांगता. दिवचे पयशेच जाल्यार विविध रुपान आनी विविध कार्यांक विविध उद्देशाक दिवचे पयशे आनी त्याच पयशांक नांवां मात्र विविंगड आसा. तर जावं दी मोगाचें न्हू खरें आमी मुखारसून व्हरता आनी मुखलें सवाल कितें म्हूण पळोवच्या की पयलें मुखल्या कॉलराक तुमी जावचो अवकाश आसा. मोगाचें न्हू आमच्या कोंकणी समाजेंत जाय तितलीं नवीं सामां घडटात नवीं फिल्मां येवन आसात. कोंकणी शेतांत जावच्या हर एका संगतीक तुमचो भरपूर मोपाचो पाठिंबो जाय म्हणटा आसतना ह्या मुखलो कॉलर आमच्या सांगाता हांगासर लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार मॅडम नांव तुमचें. तुजें नांव आशा. आशा गे. वय आशा मॅडम खंय येता. पालदरगांव. आशा मॅडम पालदान येता. आमी दोगी ससरा कार्याची पयली आवृत्ती दुसरी आवृत्ती पळयल्या गे तुमी. पळयल्या. कशी आसली कितें म्हणटात. मस्त बरी लागली. आज परतान आमी दोगी ससरा सुरू जाला म्हणटा खंडीत जावन तुमकां मस्त कशी जाल्या म्हणपाक येता. मस्त कशी जाल्या. ओके आशा मॅडम आता दुसऱ्या सेगमेंटाक पयले कॉलर तूं सवाल कशें आसूंक पुरो कश्टाचे सवाल जाय की सुलाभ जाय गे. कशेंय जाता. कशेंय जाता न्ही. ओके पळया तर तुमच्या खातीर सवाल कितें येता म्हूण पळया पूण हे सवाल मात्र मस्त इजी आसा जायत गे.
ओके तुमचे सवाल टीव्ही पडद्याचेर. मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाच्या रोसा वेळार गांवची गाणां रोसाक आनी गेल्यात न्हय वय गेला तो. वचून आसता रोसा वेळार चडावत आमकां आयकूंक मेळटा. 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत. बैला, भावगितां, पलका, वोवियो. कितें आसूंक पुरो जाप? डी ओवियो. वोवियो गे वय बैला न्हय गे बाईला काजाराचे डान्स. रोसा गे बैला म्हणटात न्हय बैला आसता न्हय बाईला डान्स म्हणतात. डान्स मात म्हणटात गे. वय पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारखी की ना गी पळया एखाद्या वेळा तुमचे मन चेंज जाला परतान कॉल करा जायत गे. ओके थँक्यू. ओके देव बरें करूं. मनस्तीन आशान फोन केल्लें आसा आनी तिणें जबाब दिल्या आनी हे सवाल न्ही जाय की मस्त इजी आसा. तुमी कॉल करन जबाब दिवयेत. सो मुखाचे न्हू तशेंच फोंडासो मिस्तेर म्हणलें एक मुवी रायन मॅग्नेटोचे येदोळूच नवार्दीक जाला लोकां मोगाळ जाला मात्र न्ही आसता हाऊसफुल आमच्या मंगळूर थिएटर जावं दी वा उडपी जावं दी मणिपाल थंयसर आसच्या थिएटरान हाऊसफुल जाल्लें आसा आनी आमच्या कोंकणी फिल्माक आमी सपोर्ट दिवंक जाय. त्या खातीर तुमी सोमेस्तानी ही मुवी पळोवचें आनी त्या मुवी विशयान तुमचे कितें अभिप्राय आसा जरूर तुमी वांटून घेया. आमच्या लोकांक आमी सपोर्ट दिल्ल्या तवळ आमची कोंकणी दुसऱ्याच लेवलाक वचोंक आमी सांगात दिल्ल्या बरी जाता. तर मुकलो उलो हांगासर आसा. नमस्कार, नांव तुमचें? मेरी मेरी. खंय तावन उलयतात? पुत्तूर टाउन. पुत्तूर की गुरपूर? पुत्तूर 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 तावन मेरी. खंयचे फिरगस तुमकां? आमचा पुत्तूर माहिती मायद देवस गे. वय ओके मेरी मॅडम कितें करतात तुमी? बाप्त कितें तुमची? आता रिटायर जाला आता. वय वय ओके सगळे कुटुंब सांगाता म्हणून आमचे कार्य पळयता मू. वय वय ओके तर सवालाक जाप कितें म्हण सांगचे. सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार परत एक पुढे येता. मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाच्या रोसा वेळार गांवची गाणां. ओवियो. वोवियो एक वोवियो म्हणी येत गे आता ना ना गे एखादा वेळ आन्सर दुसरें जाल्यार तुम्ही वोवियो म्हणल्यार जाल्यार प्राइज दिवया म्हण चिंतल्या हांवें. जावं दी मेरी मॅडम देव बरें करून कॉल केला का. ओके अशेंच थँक्यू. मोग आसूं दी. मोगाच्या वीक्षकांनो आमी दोगी सेझारा रिलोडेड ह्या कार्याचो पयलो अंगडो आनी पयल्या अंगडाचे दुसरें सवाल दळूचो तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर डिस्प्ले केल्लें आसा. हे सवाल सुलाभ आसा. ह्या सवालाक तुमी कॉल करून जबाब दिवयेत आनी मुकलो उलो. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता? जेरी पिंटो अंजेलोर. जेरी पिंटो अंजेलूर तावन. तुमी आमचें कार्य पयलें पळयलां गे? हांव सर्येक कार्य 9 वरां दायज वर्ल्डाचे प्रत्येक जण 9 तावन हर एक कार्य पळयता. ओके भोव बरें. हर एक दीस रातीक 9 वरां जाल्यार तुमच्या घरा खंय गेल्यार सुकोवन जाल्यार घरा येवन पळयता. निजाय की भोव बरें. तुमचो तो अभिमानी आसल्यानच आमची कार्य उंचल्या पावंडाक पावता अशेंच मोग सदांच दाखया जायत गे. आज रोस आलो रोस सोन घरा बसला. रोज सोण घरा बसला ती आमच्या खातीर गे. वय वय तर आज एक प्राइज तुमकां मेळा जेत जायत गे. गत्तू ना पळया लक्का वयर डिपेंड जावन आसता. प्राइज मेळना तर म्हाका मात्र भरपूर नाका. जाय 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 जाय. ओके जेरी सर तुम्ही रोज सोडून आयल्यात. क्वेश्चन रोसा शांतत आसा. वय गे वय पळया सवाल पळया तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता. वय मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाच्या रोसा वेळार गांवची गाणां. हा बायला, भावगितां, पलका, वोवियो. वयो वोवियो गे. वय आयच्या रोसान वोवियो आयकूंक मेळ्ळें गे तुमकां? रोसा घर जावन आयलो हे प्रोग्राम पळोवच्या जावन आयलो. पळय सगळ्या ते वर्धा जावन आमच्या शेजारात आसले. एक वोवियो म्हणा हांगा आमी रोज कंप्लीट करया. कानी घाले त्याल मन कपाले काढलो कुरीस वैंकटीस जेजू क्रिस आमचो रेत बाप ओवे कुरीस वैंकुटीसो कुटीस होरता जरी जाऊ जरी सर बारीक खुशी झाली म्हाका उलोवन. अशेंच मोग आसूं दी. आमचे प्रोग्राम पळयता रावा दायची वर्ल्डाक तुमचो भरपूर पाठी मोदया. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां देव बरें. येस मुकलो कॉल हांगासर आसा. हॅलो हॅलो तुमचें नांव कितें? आमचे नाव रोस्टन. रॉयस्टन. रॉयस्टन खंय तावन? बसप्या रॉयस्टन बचपे तावन. रॉयस्टन आमी दोगी सरा रिलोडेड म्हणून तिसऱ्या आवृत्ती सुरू जाला. सो ह्या आवृत्तेंत तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा? कितें म्हणटात? कशें आसूंक जाय? कालें आसूंक जाय? नवे सवयीचे नवे सावेचे मागीर कितें नवें साव अपेक्षिता तुमी सांगल्यार भोव बरें. मुकले
आता बरा कोंकणी बरा उरोवन जे मस्त कष्ट थिंग जालें वय. आता बरा ते कोंकणीन मस्त हम्म हांकां सहकार दिवचे पडटा वय कोंकणी भुरग्यांक आमी आनी उरय जाय कोंकणी आमी मुखल्या पिळगेक दी जाय आनी वय. आमच्या संस्कृतीची ग्रेस्तकाय सगळ्या संवसाराक आमी पासारी जाय ते जावन आसा आमचो उद्देश उद्देश वय वय आनी तुमी आज कॉल केला सवालाक या सवालाक जाप कितें म्हण तुमी म्हाका सांगचें वोवयो वोवियो गे वय वय वोवियो खंय आयकला तुमी प्रशांत रोसांत ओके बायल आसचो ना गे बायलाय आसा न्ही रोसांत ना आसता तेला आकरेक ते आखरेक आसचें गे सगळें जाल्या उपरांत बायलां आसचें म्हणचें वय पूण हांगा आखरेक म्हूण सांगूं ना न्ही ओके जावं दी रोयश कॉल केलें देव बरें करूं अशेंच मोग आसूं दी देव बरें करूं कॉल केला तर मग न्हू दुसरें सवाल येदोळूचो तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसलें आनी दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवचो वेळ हांगासर संपता कित्याक म्हळ्यार परत एक पुडी आमी हफ्त्याच्या सवालाक वेता वडल कोणें हफ्त्याचे सवाल पळोवंक जावना दाखयन नोट करचें आनी हफ्त्याच्या सवालाक जबाब कितें म्हण तुमी एका हफ्त्या भितर तुमी आमकां धाडचें हफ्त्याचें सवाल अशें आसा केनरा क्रिस्तांवाक खंयच्या वर्सा सुटका लाभली आनी थंयसर तुमकां 4 ऑप्शनां दिल्यात ऑप्शन ए 1947 ऑप्शन बी 1790 ऑप्शन सी 1784 आनी ऑप्शन डी 1950 ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जाप कितें आसूंक पुरो म्हणून आमच्या वॉट्सॅपाक तुमी धाडचें थंयसर वॉट्सॅप नंबर डिस्प्ले केला तुमकां आनीकय सुलाभ जावचे खातीर थंयसर QR कोड आसा जस्ट तुमच्या फोन खाणी घेवन स्कॅन करा आनी डायरेक्ट वॉट्सॅपाक येता जाप कितें म्हण तुमी आमकां धाडून दिवंक आसतली आनी आमच्या कार्या विशयांत तुमकां कितेंय तुमची अपेक्षा आसल्यार तुमचे सजेशन्स आसल्यार आमच्या प्रोग्राम कॉर्डिनेटराक तुमी संपर्क करचो आयच्या कार्याचें दुसरें सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी गेल्लें आसा साबार जाणांनी कॉल करून जाप आमकां दिल्ली आसा तर सारकी जाप कितें म्हूण पळोवचो वेळ सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आनी जाप कितें म्हूण पळोवया मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाच्या रोसा वेळार गांवची गाणां आनी थंयसर 4 ऑप्शनां दिल्लीं आनी सारकी जबाब आसा वोवियो कॉल केल्ल्या हर एकल्यानी दिल्ली जबाब तितलो ऑप्शन डी वोवियो आनी सारकी जाप ऑप्शन डीत आसा कोणे सकट सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी जरा हाज्या लकी बावलाक आमी गेल्या कार्याच्या अखेरेक विनर कोण म्हूण आमी पळया तर मुखल्या वेळार मुखले सवाल कितें म्हूण पळया मुखले सवाल कितें म्हूण पळोवच्या की पयलें आमच्या मदगांत मुखलो कॉलर कोण म्हूण पळय जाय आनी मुखल्या कॉलराक आयल्या उपरांत मुखले सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जातले मोगाचें न्हू कोंकणी संवसारांत आमच्या संवसारांत खंयसर जाल्यार कोंकणी प्रोग्राम आसल्यार आमकां तुमी तिळसूंचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या कार्यातावन कितें आमकां पाठिंबो दिवंक जाता त्या विशीं जोगती माहिती सर्व विक्षकांक आमी दिता जावं दी गांवांत वा परगांवांत वा शहरांत वा खंयसर जाल्यार जावं दी कोंकणी प्रोग्राम आसल्यार कोंकणी भाशेची कार्य आसल्यार आमकां तुमी ती माहिती तिळचया आमच्या कार्या मुखांतर ती माहिती सर्व लोकां सांगात आमी वणटा अशी आमची कोंकणी उंचल्या मट्टार पावच्या एक विशेष खमार आमी आनी तुमी सांगात आहात मेळोवन ह्या वावरांत आमी मग्न जावया म्हूण सांगता आसतना तुमचो पाठिंबो ह्या विशयांत हांव मागतां मुखलो उलो हॅलो हॅलो नमस्कार तुमचें नांव हॅलो हांव ब्लेझी क्वॉर्टर्स फ्लेवी क्वॉर्टर्स खंय तावन देरेबेल सो फ्लेवी क्वॉर्टर्स देरेबेल तावन वय आतां मुखले सवाल तुमकां इजी जाय की कश्ट जावचे जाय की इजी जाता कश्टाची जाता खंयची जाता खंयचेय जाता न्ही पूण इल्लेशें चिंतूंक जाय पडटलें कितें वावर करता तुमी हांव हाऊस वायफ तुमी हाऊस वायफ वृत्ते पेशांत मुखले सवाल कितें म्हण पळया आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत वेपार सागोळी गोरवां पोसचें आल्या पाल्याची वखदां दिवची गोरवां पोसचें गोरवां पोसचें म्हणटात तुमच्या घरांत गोरवां आसा दी ना ना गोरवां पोसचें पळयलां तुमी न्ही वय ह्या दिसांनी सिटीर आयल्या उपरांत गोरवां पुरो पळोवंक मेळचें उणें वय 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 जावं दितले बी बाय कार्याच्या अखेर पर्यंत राखून रवा जबाब कितें तुमचें नांव लाकी मगाक वेता गी नांगी म्हण पळया देव बरें करूं कॉल केल्ल्याक मोगाचून आमी दोगी सेजरा रिलोडेड ह्या कार्याचें तिसरें सवाल दळूच आमी तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले केल्लें आसा ह्या सवालाक सारकी जबाब कितें आसूंक पुरो म्हणून तुमी आमकां कॉल करन हे जबाब कितें म्हूण आमकां सांगेत आनी जर तुमचें आन्सर करेक्ट आसा तर
सारखी जबाब तुम्ही दिल्या तर तुमचें नांव लक्की मग्गाक वेतलें आनी कार्याच्या अखेरीक इनाम जिखचो अवकाश तुमकां आसतलो. फोंडाचो मिस्तेर म्हणलें कोंकणी मुवी येदोळूचो रिलीज जाला, हावसफूल जाला. आमच्या मंगळुरांत, उडपी तशेंच मणिपालांत अशा साबार थिएटरांनी हे मुवी पळोवचो अवकाश तुमकां आसा. बुक माय शोवांत वचून न्ही तुमी ऑनलायनांत तुमचे टिकेट्स अमानात कर दवरयेत. कोंकणी मुवीक तुमचो पाठिंबो दिया. म्हणटा आसतना मुखल्या कॉलराक अशीन या. मुखलो कॉलर. हॅलो हॅलो, नमस्कार, नांव तुमचें? आमचे सुनील सुनील. सुनील खंय तावन? पेरमानूर. सुनील पेरमानूर तावन. आमी दोगी सजरा कार्याची पहिली आवृत्ती, दुसरी आवृत्ती पळयल्या गे? हां, पळयल्या. कितें म्हणटात ह्या कार्या विशयांत? बरेंच. कार्य बरें जाता. प्रायज मेळ्ळा गे तुमकां हाच्या आदीं? हां, मेळ्ळा. प्रायज मेळ्ळा न्ही? हां. भोव बरें. तेत तुमचे कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरीट दोन कॉल केला आमकां निजाय की वरती खुशी. सवाल पळयले गे? हां, वय पळयल्या. ओके, सवाल परतन एक पडी तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता. आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची? 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यात. जाप कितें म्हण तुमी सांगचें. सी सी गोरवा पोसचे. ऑप्शन सी गोरवां पोसचें म्हणटात गे? वय. हां. पक्का गे? शुअर गे? शुअर ना. चेंज करूंक जाल्यार एक अवकाश दिता, नातल्यार लॉक करता आन्सर तुमचें. खंयचे कितें? एखाद्या वेळा ऑप्शन तुम्ही चेंज करता जाल्यार अवकाश दिता, नातल्यार ऑप्शन लॉक करता सीत म्हणून, गोरवां पोसचें म्हणून. सी म्हणून दिसता. पक्का न्ही? हां, पक्का. ओके, जावं दी माने. सुनील, देव बरें करूं तुम्ही कॉल केल्लाक. अशेंच तुमचो मोग सदांच आसूं दी. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांणी आमकां ह्या कार्याचे पोशक जावन आमकां संगात दिल्लो आसा. कार्याच्या अखेरीक एका विनराक युनिटी हॉस्पिटल हांचे तावन प्रायज आसतलें. मुखलो कॉलर लायनर आसा. हॅलो हॅलो. हॅलो. नांव तुमचें? प्रवीण मडेंकार. प्रवीण मडंतार तावन. वय. प्रवीण सर, पाऊस कसो आसा मडंतारांत? पाऊस आज गोडगोड आणि भयंकर आलो. हां, वय. बरो पाऊस. बरो पावस आयलो गे? वय वय. ह्या दिसांनी पावस केदळ येता म्हणून आमकां चिंतूंक जायना न्ही? वय, सांगू जायना. ओके, कितें करता तुमी? आमी फिजिकल टीचर. फिजिकल टीचर, पीटी टीचर न्ही? वय वय वय. तुमकां आतां रिस्कालांत भुरग्यांचे फेवरेट तुमी, डिमांड इल्लो चड. वय वय. भुरग्यांक पीटी पिरियड म्हळ्यार जालें. वय. ओके, जावं दी प्रवीण सर. आतां सवाल पळयला म्हण हांव चिंता. सवाल परत एक पटी तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता. जाप कितें म्हण सांगा आमकां. ओके. आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची? वेपार, सागोळी, गोरवां पोसचें, आल्या पाल्याची वखदां दिवची. बी सागोळी. बी सागोळी म्हणटात. वय वय. तुमगेर सागोळी आसा गे? वय वय, आमकां सागोळी आसा. तुमगे सागोळी आसा. कितें सकड आसा? आतां तोच दवरला. पयलें बरं गाजयान कोसते आला आमी. वय गे? वय वय. ओके, तुमी वावर करतात थंय न्ही? वय वय करताना. जावं दी, देव बरें करूं कॉल केल्ल्याक. जर तुमचे जाप सारकी आसा तर तुमचें नांव आमी बावला घालता. जाप सारकी ना तर बावलांतल्यान भायर आसतलें. पूण पळया कितें लक कशें आसा म्हण, जाप कितें म्हणून थोडो वेळ तुमी राखून रावा जाय. कार्याच्या अखेरीक ह्या तिसऱ्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हूण आमी सांगतले हांव. आनी तिसरे सवाल आसा, आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची म्हणून. 4 ऑप्शनां तुमकां आमी येदोळूच दिल्यांत आनी ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें आसूंक पुरो म्हणून तुमी आमकां सांगचें आनी आन्सर सांगच्याक मुखलो कॉलर. हॅलो, नमस्कार. हॅलो. नमस्कार, कोण उलयता? हांव तन्नीर बावितान फिलोमिना. तण्णीर बावितान फिलोमिना. तुमकां तण्णीर बावित फिरगेस गे? वय, तन्नीर बाविची फिरगेस. ओके, तण्णीर बावित. आमचें कार्य तुमी पयले पोटी पळोवनशें की आदीं पळोवन आयलात? हांव पयल्यान दैजी वर्ल्ड आतां पळोवन आसा. आतां पळोवन आसा. 100% सपोर्ट. ऑल टायम आमची विवर तुमी तर न्ही? वय. फिलोमिना बाय, आमी दोगी सजर असो नवो आवृत्ती आमी सुरू केला. कितें सांगूंक अशें येतात? आमकां बारी खुशी. आमी केदार राखून आसली केदार येता की म्हणून. लोकांची अपेक्षा तशी आसली. आमी एक पुटी सीझन अखेर केल्या उपरांत भायर गेल्या वेळ लोक म्हणटा केदाळा सुरू जाता म्हणून. आनी लोकांचे मागणे, लोकांची अपेक्षा पावल्या देखून तिसरी आवृत्ती आज सावन सुरू जाल्या. आनी फिलोमिना बाय, सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें. बी सागोळी. बी सागोळी म्हणटात गे? वय. दुसरे 2 ऑप्शन एक पटी पळया. सडावत गोरवां पोसचें म्हणलें, आतां तुमी सागोळी म्हणून आसात. वेपार म्हणलें आसा, आल्या पाल्याची वखदां दिवची आसा.
हांव साकोळी शिंता. सगळे तर पक्का गी चेंज करूंक नाका गे नाका नाका. नाका गे ओके ओके देव बरें करून कॉल केला का थँक्यू. तुमकांय Yes. देव बरें करूं. या मगाच न्हू तुमी ह्या कार्याक उलो करयेत आनी सवाब कितें म्हणून आमकां तुमी सांगयेत आनी संवसाराच्या खंयच्याय कोनशांत कोंकणी कार्य घडता तर कोंकणी प्रोग्राम घडता तर त्या विशयांत तुमी माहिती आमकां दिवचें. आमच्या कार्यान त्या विशयांत आमी आमच्या लोकांक तिळचितांव अशें कोंकणी विशयांत लोकांचो पाठिंबो मेळटलो आनी कोंकणी भास संस्कृती उरोवच्यांत आनी फुडल्या पिळगेक दिवच्याक आमी एक मोठो वांटो दिल्ल्या बरें जाता. मुकलो उलो. हॅलो हॅलो. नमस्कार कोण उलयता? इथन इतन खंय तावन? मँगलोर कुलशेगर टावन. सो इतन कुलशेकर तावन काले करता इतन तूं? हांव 6th. 6th स्टँडर्डान शिकताय गे? वय आता रजा मेळ्ळ्या 2 महिन्याक न्हय? वय. हा रजा कशी जावन आसा? काले तुजें शेड्यूल कशें आहा रजेर? आ रजेर कालें बुरा करनासय कालें करीजे म्हणून प्लॅन तुजें? स्विमिंग. स्विमिंगाक येताय? वय मागीर कालें करताय? मागीर एन्जॉय करचे. एन्जॉय करची गे रजा? हम्म. एन्जॉय करता आसतना तुवें कॉल केलाय आज? जबाब कितें म्हूण म्हाका सांगचें. क्वेश्चन टीव्ही पडद्यार आयला. आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची? सागोळी. सागोळी गे? सागोळी म्हळ्यार काले? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर न्ही कोणें सांगून दिलें तुका कळीत आसलें गे? हांवें गेस केल्ले. तुवें गेस केल्लें हुशार आसा तूं न्हय? ओके देव बरें करूं. इतन कॉल केला का? ओके थँक्यू. येस. सो तिसरे सवाल आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची? 4 ऑप्शन आमी तुमकां दिल्या. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी वेपार, सागोळी, गोरवां पोसचें, आल्या पाल्याची वखदां दिवची. कितें सारकी जबाब आसतली आमच्या पुर्वजांची? कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती कितें आसली म्हणून तुमी आमकां कॉल करयेत. मुकलो उलो आसा. हॅलो नांव तुमचें? फिलोमिना मारता पच्चनाडी. सो फिलोमेना मारता पच्चनाडी तावन न्हय? वय. येस. फिलोमेना बाय वय, कितें वय. करता तुमी? व्याप्त कितें तुमची? हांव रिटायर्ड तहसीलदार. रिटायर्ड तहसीलदार गे? वय. व्हडलो पोस्ट तर तुमचो न्हय? ओके बारीक खुशी जाली. कितली वर्सां जाली रिटायर जावन? 10 वर्सां जाली. 10 वर्सां जाली न्हय? सो 10 वर्सां रिटायरमेंट जाली. लाईफ गंमत जावन आसा तर. वय वय खंडीत. ओके बरें म्हाका मस्त खुशी जाली रिटायर्ड तहसीलदार म्हणल्या खातीर. देव बरें करूं. देव बरें येस. करूं. आनी सवालाक या गे? या खंडीत येस. सवाल पळया आनी जाप कितें म्हूण सांगचें म्हाका. ओके. आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची? 4 ऑप्शनां दिल्यांत. दी वेपार. सागोळी. येस. सागोळी म्हणटात गे? वय दी सागोळी. आल्या Sure. पाल्याची वखदां दिवची जावची ना ना गे? ना 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 हा? ना. नाही नाही नागी चेंज करूंक नाका गे जाप? नाका नाका दी सागोळीच. ओके जावं दी फिलोमिना बाय देव बरें करूं कॉल केल्ल्या का? देव बरें करूं. अशेंच मोग आसूं दी. येस. तर मोगाचो न्हू तिसऱ्या सवालाक तुमी जाप दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल परत एक फावटी तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जाता आनी ह्या सवालाक तुमकां एका हफ्त्याचो अवकाश आसा. तर सवाल कितें म्हूण परत एक फावटी पळया. हफ्त्याचे सवाल कॅनरा क्रिस्तांवाक खंयच्या वर्सा सुटका लाभली? 4 ऑप्शन आमी तुमकां दिल्यात. 1947, 1999, 1780 आनी 1950. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जाप कितें ते तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. आनी व्हॉट्सॲप नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जावन आसा. QR कोड थंयसर आसा. QR कोड स्कॅन केल्यार डायरेक्ट व्हॉट्सॲपाक वचून तुमी जाप कितें म्हूण आमकां धाडचें. आनी आमच्या कार्या विशयांत तुमकां तुमचो पाठिंबो दिवंक आसल्यार वा तुमची अभिप्राय दिवंक आसल्यार आमच्या कार्याचे कॉर्डिनेटरचे नंबर दवळूच तुमी नोट केला म्हूण हांव पातयेतां येता. आमच्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी कोंकणी इल्ली उलोवंक मेळचें इल्लें उणें जालां. कोंकणी विशयांत जाणवाय मेळची उणें जाल्या पूण जाणवाय भरपूर मापान आसा. दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर तुमकां हर एका दिसा सोमार आतां न्हू सोनवारा पर्यंत राती 9 वरार तुमकां विविध कोंकणी कार्य आमी सदर करता. तुमच्या भुरग्यांक हें कार्य पळोवच्याक प्रेरण दिया अशें आमची कोंकणी मुखल्या पिळगेक पावच्याक तुमी आमकां मोठो सहकार दिल्ल्या बरी जाता म्हूण सांगता आसतना मोगाचो न्हू येदोळूच तिसरे सवाल आमी तुमकां विचारलेले आसा.
आणि तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ सागोळी म्हूण थोड्या जाणांनी म्हळें आनी थोड्या जाणांनी गोरवां पोसचें म्हूण सांगलें तर सारकी जबाब कितें आसतली पळोवन येवया सवाल आसले आदली मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांवाची मुखेल वृत्ती खंयची आनी 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब सागोळी आनी सागोळी म्हणून कोणें जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सजरा हाच्या लकी बावलाक आमी येदळूच घाल्लीं आसा येस मोगाचो आनी हफ्त्याच्या सवालाक तुमकां एका हफ्त्याचो वेळ आसा जबाब दिवंक आनी हफ्त्याच्या सवालाक कोण लकी विनर जावन भायर येता विंचून येता तांकां वर्गणी कोंकणी पत्राची वर्गणी तुमकां इनाम जावन लाभतली आनी ह्या विशयान मुखल्या हफ्त्यांत आमी तुमकां सडीत माहिती आमी दितले आनी आतां आयला आयच्या कार्याचो लकी बाउल हांगासर आसा कोणें सकड फर्स्ट क्वेश्चनांत तिसऱ्या क्वेश्चना पर्यंत सारकी जबाब दिल्ली आसा तांची नांवां हांगासर आसा आनी आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर आनी हांणी आमकां आयच्या हरियका अंगड्याच्या एका लकी विनराक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन दिता आनी कित्याक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड म्हणलें तुमच्या लागीं एक सवाल आसतलें ह्या दिसांनी मनशाक मस्त गरजेची असली मतीक समाधान आनी बरी भलायकी आनी बऱ्या भलायकी आमी हर एकल्यानी जोडूंक जाय आनी तेच कार्ड एखाद्या वेळा तुमकां उपकाराक पडना म्हळ्यार तुमच्या कोणायकी इश्टांक कुटुंबदारांक तुमी गिफ्ट जावन पावीत करयेत आनी आमची भलायकी आमी सांबाळची निजायकी गरजेची जावन आसा आनी युनिटी हॉस्पिटल हांणी आमकां भरपूर मोपाचो पाठिंबो दिवन आसात तर आयच्या अंगड्याचो विनर कोण म्हूण पळोवचो वेळ तर हांगासर आसल्या नांवां पैकी एक नांव काडटा एक चीट काडटा आनी कोण विनर म्हूण आमी आतां पळोवया आनी विनर आसा रॉयस्टन बचपे तुका परबी पटयता कंग्रॅच्युलेशन्स म्हूण सांगता तुमी आमच्या प्रोग्रामाच्या कॉर्डिनेटराक तुमी संपर्क करचें तुमचें इनाम कशें स्विकार करचें केदाळा कलेक्ट करचें म्हणून रॉयस्टन बचपे तुका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हूण सांगता मोगाचो न्हू येवच्या हफ्त्यांत नव्या सवालां संगी आमी दोगी सजरा रिलोडेड हें कार्य मुखार सुन वेतलें मुखल्या दिसांनी हर एका बुधवारा नवीं सवालां नव्या विशयाचेर आमची कोंकणी भासे विशयांत तुमकां माहिती दिवच्याक आमी हर एका बुधवारा दायची वर्ल्ड 24/7 राती 9 वरार येतले तुमचो भरपूर मोपाचो पाठिंबो दिया तुमचो सहकार दिया म्हूण सांगता आसतना आयचें कार्य पळयल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं तर मुखल्या हफ्त्यांत नव्या सवालां सांगता परत मेळया तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा